Zechariah उपासा विशीं विचार Chapter 7 दारियस राजाच्या 4थ्या वर्सा 9व्या म्हयन्याच्या म्हणजे किस्लेव म्हयन्याच्या 4थ्या दिसा झेकार्याक सर्वेस्पराचें उतर आयलें. बेथेलाच्या लोकान शारेजेराक आनी रेजेम मालेखाक तांच्या मनशां बरोबर सर्वेस्पराची मजत मागूंक धाडले. आनी सोर्वसोक्तिवोंत सोर्वेस्पराच्या मंदिराच्या याजनिकांक आनी प्रोवाद्यांक असो विचार करूंक लायलो. जशें इतलीं वर्सां आमी करून आयल्या तशेंच 5व्या म्हयन्यांत आमी दूख आनी उपास करूंक जाय. देशाच्या इतिहासाचो नियाळ. तेन्ना सोर्वसोक्तिवोंत सोर्वेस्पराचें उतर म्हाका अशें आयलें. देशाच्या सगळ्या लोकांक आनी याजनिकांक अशें विचार. तुमी 5व्या आनी 7व्या म्हयन्यांनी ह्या गेल्ल्या 70 वर्सां उपास आनी दूख कोत्ताल्यात. तेन्ना तुमी खरेंच म्हजे पासत उपास कोत्ताल्यात? आनी जेन्ना तुमी जेवताल्यात आनी पियेताल्यात तेन्ना तुमी तुमचेच पासत जिवतल्यात आनी पियेताल्यात? हें खरें न्हय? आदल्या काळार जेन्ना जेरुसलेम आनी तशेंच ताचे भोंवतणचीं नोंगरां लोकान भरलोलीं आसलीं आनी तांचेर बरे दीस आयिल्ले आनी जेन्ना नेजेब आनी सोकलातेचे गांव लोकान भरलोले आसले तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या प्रोवाद्यां वरवीं परगट केल्लीं उतरां हींच म्हूण तो नकलोत तुमी. झेकार्याक सर्वेस्पराचें उतर अशें आयलें. सोर्वसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर अशें सांगता. निती प्रमाणें कायदे लायात. एकामेका थंय काकलुचार आनी दयाल काळजाचीं जायात. विधवांक आनी अनाथांक विदेशांक आनी गरिबांक चीट दिनाकात. आनी एकामेकाचेर आड काळजांत कांयच वायट येवजू नाकात. पूण तीं आयकूंक कबूल ना जालीं. फितुरायेन तांणी आपली पाट पोत्तिली. आयकना जावंक तांणी आपले कान धांपले. मागां सोर्वसोक्तिवोंत सोर्वेस्परान आपल्या आत्म्याच्या bollan पrovadiam उद्देशीं dil'le कायदे आनी उतरां तांणी aikun gheunk nant आनी तांकां pallo दिवंक ना. portench जाल्यार तांणी आपलीं काळजां धारून केलीं. ह्या पासत सोर्वसोक्तिवोंत सोर्वेस्पराचो क्रोध तांचेर पेटलो. अशें आसता जशें हांवें उलो मारलो तेन्ना तांणी आयकलें ना, तशेंच तांणी उलो मारलो तेन्ना हांवें तांचें आयकूंक ना, म्हणटा सोर्वसोक्तिवोंत सोर्वेस्पोर. पूण तीं वळखनासलीं त्या राष्ट्रां मदें वादळाच्या नेटान हांवें तांकां शिंपडायलीं. अशें तीं भायर सरून गेल्या उपरांत तांचो देश इतलो ओसाड जालो की कोणूच थंय येतीं वेतीं नासलीं. सूख संतोश हाडपी देश तांणी पाड करून सोडलो. देवाचें उतर हें.